Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 40वो सुरश्री केसरबाई केरकर संगीत समारोह शुक्रार सावन कला अकादमीत सुरू जाता. आणि हो महोत्सव या जानेवारीच्या 29, 30 आणि 31 तारखेक या कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर ह्या सभागृहांत जावपाचो आसा. ताजें हरितसर उद्घाटन आमचे गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेच्या हस्तुकी बरोबर 5 वरांचेर जातले. कोविडाची महामारी आसून सुद्धा काही सोशल डिस्टन्सिंग त्याच बरोबर मास्क फेस मास्क लावून तुम्ही येवचे हेवूय आमी तुमकां अपील ह्या वेळाचेर करतात. कला अकादमीची सिटींग कॅपॅसिटी जी आसा ती ऑलमोस्ट 900 सुमार आसात. म्हणटा जे 50% जे आसात तांकां आमी अलाउड करतले. तो कार्यक्रम कोणाकू घरे बसलो जर पळोवपाक जर जाता ताजे आमी लायव्ह स्ट्रिमींग करतले. सुरश्री केसरबाई केरकर समारोह करपाक फाटल्यान एकूच उद्देश आसा की आज गेली कित्येक म्हयने आमचे वेगळे वेगळे उपक्रम जे आशिल्ले कार्यक्रम जे आशिल्ले ते कोविडाच्या काळात बंद जाल्ले आशिल्ले. इफ्फी निमतान पणजे आयनॉक्स वाठारांत केल्ले देखावे आणि रोशनाई लोकांक पळोवंक म्हणून 2 दीस उक्ती दवरिल्ली. सो ह्यो इनिशिएटीव खूब घेतिल्लो आसा, बरो घेतिल्लो आसा. पब्लिकाक ताजो मातसो एंटरटेन जातलो, बरी उमेद येतली पळोवपाक आनी अशेंच गव्हर्मेंटान कितें तें बरें करचें म्हणून म्हाका हें जाता दिसता. गोंयकार आमचे पयलीं पासून आर्टिस्टूच आसा, तांचें सगळ्याक नांव आसा आनी येता म्हाका पळयल्यार खूब हें दिसलें, बरें हें दिसलें पळयल्यार ते भायर. और आज विदाउट पास जो एंट्री रखा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त. डेकोरेशन के बारे में डेकोरेशन माइंड ब्लोइंग एकदम, आप भी देख सकते हैं कि एकदम मज़ा आ रहा है, उसके कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है. बहुत ही शानदार डेकोरेशन किया, ज़बरदस्त. I think it's really good. It's a good benefit for local Goans because has never happened earlier. This is the first time that the government has done such a thing, and I think the decorations are really well done. It's been really well done. Meaning Goan artists have done it and they have done a fantastic job. डेकोरेशन बरें दिसता आनी ट्युरिस्टाकूय पळोवपाक अशें बरेंशें दिसता. मिरामार मिशन रेबिजाची जागृती जाली. सो आमी हांगा कॅम्प ऑर्गनायज केला मिशन रेबीज आनी WBS तांच्या बरोबर. सो आमी हांगा बेजिकली कुत्रे अडॉप्शनाक घाल्या पपीज आनी सायड बाय सायड आमी तांचे हेल्थ चॅकअप करता, मागीर तांचे दंताचे वॉकअप करता, मागीर कितें घालपाचें कितें ना धाकट्या पप्पींक, फुडले मॅनेजमेंट कशें करप फुडें कुत्र्याचे बी ते सगळे. To just give an awareness about animal welfare, and our officers are talking to the people about how to love animals, how to get away with this problem of dog bites and how to avoid the dog bites and all these things. They are communicating with these people who are coming here, and this